दीस आयतार, जुलैची 26 तारीख 2024. सद्याकालाचो 17वो आयतार. पयलें मासप. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें मासप. अध्याय 3 वळ 5 वळ 7 तावन 12 पर्यंत. गिबेयोनान सर्वेस्पर साल्मांक राती एका स्वप्नांत दिश्टीक पडलो. देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. साल्मावन जाप दिली, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय. पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेणां. तुवें विंचून काडलेले परजे मदें तुजो सेवक आसा. ही परजा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना. तुजे परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. ना तर येदे व्हड परजेक चलोवन व्हरूंक कोण सकात. साल्मावन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवालें. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेस्त काय वा तुज्या दुस्मनाचो जीव मागूंक नाय. बगार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली. तितलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलों. हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जाणवायेन भरलेलें काळीज दितलों की तुका समासम आजून कोणूच आसलेलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 119, 57, 72, 76, 77, 127 तावन 128, 129 तावन 131. श्लोक. तुज्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. असो हांवें निर्धार केला सर्वेस्परा. तुज्या तोंडान तावन येतात तीं नियमां म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रास चड मोलादीक. श्लोक. तुज्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या साकराक बसायलाय त्या प्रमाणें तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी. कणवळायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वांचतलो, कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजी धादोसकाय. श्लोक. तुज्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. देखूनच आपूट भांगरा प्रास चड तुज्या उपादेसाचो हांव मोग करतां. वय, तुज्या कायद्या प्रमाणें हांव चलतना सर्व तराच्यो फटकिऱ्यो वाटो हांव कंठाळटां. श्लोक. तुज्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजी खुशी खरीस विचित्र देखून हांव ती पाळटां. तुज्या उतरांचें उगडापण मतीक उजवाड आनी सद्या काळजांच्यांक समजणें दिता. श्लोक. तुज्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. दुसरें मासप. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मासप. अध्याय 8 वळ 28 तावन 30 पर्यंत. भावा भयणीनो, आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावंक आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणून आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याचीं जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावणांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगोडो पूत जाय म्हणून ताणें येवजिलें. ह्या पसत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलीं तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार.
उद्गार. आलेलुया आलेलुया. पूण जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावला. ताचे वरवीं आमी देवासोवें जियेता म्हणून आमकां खात्री मेळटा. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 ओळ 44 तावन 52 पर्यंत. त्यावेळी जेजू लोकां जम्या लागीं म्हणालो, सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरलेल्या एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत तसान वचून तो आपले आस्तबदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्तबदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गींचे राज एका जाळा बरी. तें दर्यांत उडयतस सर जिन्साची मासली तांतूं सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत तें ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली भाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंतकाळार. देवदूत वेताले आनी खोट्यांक बऱ्यांतावन वेगळें करून उज्याच्या आगट्यांत उडयताले. तें जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी. हें सगळें तुमकां समजलें मू? विचारलें जेजून. वय, जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राज्या विशांत शिकोवन घेतिल्लो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धन्या बरी, जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर काडटा. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जिणयेंत आमकां हजार राटवळी आसात. हर एक दिसा साबार संगती आमी करूंक आसात. थोड्या फावटी इतलीं कामां आसतात की खंयचें काम पयलें करीचें खंयचें उपरांत करचें म्हणून कळना. खंयचें करचें आनी खंयचें सोडचें म्हणूनय कळना. पूण बुदवंत मनीस चड गरजेचें आसलें पयलें करता आनी उणें गरजेचें आसलें निमाणें करता. आमकां जिणयेंत कितें चड गरजेचें तें कळीत नासल्यार आमची जिणी दिवे नातिल्लें वाहन रातीं चलयल्लें बरी. आमी अवघडाक समजून आमच्या वाहनाची आनी आमची सुदेसवाड जाता. जिणयेंत सारकी विंचवण करिना तर अशेंच घडटा. सर्वेस्परान साल्मावरायाक कितें जाय तें मागूंक सांगलें. रायान कितें विंचवण केली? क्रेस्त काय? दुडू? लांब आवक? दुस्मनाचो जीव? ताणें मागलें आपले परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाय. आमकां हो संवसार आनी ह्या संवसारांतल्यो वस्तू थोड्या काळाक उपकारा पडटात. थोड्या तेंपाक त्यो गरजेक पडटात. सर्गींचें राज थोड्या तेंपाचें न्ही, तें सासणाक बाळचें. आमी खंयचीय वस्त काण घेतना ती थोड्या तेंपाक उरची काण घेता गी, लांब काळ बाळचें काण घेता. देवाचें राज आनी ह्या संवसाराच्या मदें विंचवण करतना सासणाक बाळचें दिरवें मेळटना थोड्याच काळाक उपकारचें आस्तबदीक विंचचें न्ही.